दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेष्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रां जल्माक आयलीं तेतून थावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तळमळ्यांचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतोच तुजे पोरजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारोण मेळटोलें. प्रितुमेचे धुळींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठतलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लजेक. शिकलोलीं तीं अंतराळावेल्या पोरजोळा परी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिकयलां तीं नोकेत्रां परी सासणाच्या सासणाक लोकलोकतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखूंक दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान चवथसायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. हेब्रेवांक बरयलोले चिठीवेलें वाचो. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपट्टी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकोनान तसले योद्न परतून परतून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव ताच्या पांयांतळाक घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणांक ताणें संपूर्ण केली. सोर पातकांचें भोगसणें मेळ्ळें म्हणटच तांचे खातीर आनीक भेटोवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. उद्गार. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो ओगोद मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें. त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नोकेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी अंतराळार आसात त्यो सोक्ती कोलकोलतल्यो. आनी तेन्ना
व्हडले पोदवेन आनी दोबाज्यान कुपांचेर येतोल्या मनशाच्या पुताक सगळो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्या प्रितुमेचे एके शिमेर थावन सर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यंत आसतल्या आपणे विंचलोल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वापार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो बागोवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुटतात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारा मर्यान पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. सर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरचीं ना. पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनीक कोणाकूच सर्गींच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.